नमस्कार योकार गोवा टुडेंत सिद्धी गांवात सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। फाटल्या 24 वरांत गोंयांत विक्रमी 2293 कोविड दुयेंती, 24 जाण सोंपले। 25 वर्सांच्या तरणाट्यांचो आस्पाव, सोंपिल्ल्यांत चडशांक न्युमोनिया, हॉस्पिटलांनी खाटी वाडोवंक सरकाराची धांवपळ। डान्साक लागून सदांच चर्चेंत येवपी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकार डान्साक लागून परत लायमलायटांत। कोविडाच्या काळांत सोशल डिस्टन्सिंग खोटाळ्याक मारून डान्स म्हूण व्हिडिओ व्हायरल। म्हापशां, मुरगांव, मडगांव, सांगे, केपें नगरपालिकेचो सकाळी निकाल। 8 सावन मतमेजणी, आदेस म्हणल्यार निकाल। मुरगांव, म्हापशां, मडगांवच्या निकालाकडेन सगळ्यांची नदर। कोविड व्यवस्थापनाचेर सरकार करता राजकारण, विरोधकांक विस्वासान घेनासतना घेता निर्णय। विरोधकांची सुचोवणी मानिना, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचो आरोप। आनी फिल्म शुटिंगा वेळार आडमेळी हाडू नाकात, ह्या व्यवसायाचेरूय खुबश्यो फामिली अवलंबून। TTAG ऑल गोवा फिल्म लँड इंडस्ट्रीचो टॅक्सीवाल्यांक उलो, आडमेळी हाडटल्यांचेर सरकारान कारवाय करची। फाटल्या 24 वरांत गोंयांत विक्रमी 2293 कोविड दुयेंती मेळ्ळे, तशेंच 24 जाण सोंपले। तातूंत 25 वर्सांचो एक तरणाटोय आसा। सोंपल्यात तातूंत चडशे न्युमोनिया जाल्ले। कोविड बळी हजारावयर पावले। मोठ्या प्रमाणांत दुयेंती मेळूंक लागिल्ल्यान आनी मॉर्टिलिटी रेटूय आटापाये नाशिल्ल्यान हुस्क्याची परिस्थिती। हॉस्पिटलांनी बेड्स वाडोवपा खातीर सरकाराची धांवपळ। तरणाट्यांनी वाशीन घेवचे पयलीं रक्तदान वा प्लाझ्मा दाना खातीर फुडें येवचें म्हूण GMCच्या डिनाचो उलो। 1 मेच्यान आमी सगळ्यांक बिलो अबव 18 सगळ्यांक वॅक्सिनेशन सुरू करतले। जर तुम्ही फर्स्ट डोस घेतलो वॅक्सिनाचो जाल्यार एक 28 दीस तुमकां ब्लड किंवा प्लाझ्मा डोनेट करपाक मेळचें ना, कित्याक ही आतां न्यू गायडलायन्स आयल्या आजूच। आनी इवन आफ्टर सेकंड डोस परत 28 दीस डोनेट करपाक मेळना। सो म्हाका तुमकां एक रिक्वेस्ट आसा की तुमी जर ब्लड डोनेट करूंक सोदता आनी प्लाझ्मा डोनेट करूंक सोदता, प्लीज कम एंड डोनेट बिफोर यू टेक दी वॅक्सिनेशन। हातून जी आमची नीड आसा, नीड ऑफ दी अवर, ती सॅटिस्फाय जातली। ब्लड बँकेन शॉर्टेज अशी ना, पण आमी आतां वी आर वर्किंग ऑन एज टू एज अशें म्हणटात की म्हणजे स्टॉक येता तितलो स्टॉक युटिलायज जाता। सो वी नीड मोर डोनर्स टू कम फॉरवर्ड अँड डोनेट ब्लड अँड प्लाझ्मा। वाडट्यो कोविड केशी पळोवन 2000 खाटी वाडोवपाचेर आरोग्य खात्यान लक्ष दिलां। सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल बेगीन सुरू करपाचेर भर दिला म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन फेसबुक पोस्ट घाला। GMC, दक्षिण गोंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल आनी कासावली हॉस्पिटलांत खाटी वाडयतले। कोविडाचे अरिश्टांत गरजूंक मदत करूंक BJPची सेवा ही संघटन कार्यावळ परत सुरू जाता। सेवा ही संघटन अशा तरेचो आमी कार्यक्रम परत एकदा राबोवपाक जाय आनी त्या हातूंतल्यान आमी जे गरजूवंत आसा, आज जाता कशें की बऱ्याच भागा भितर आपापल्या एरिया भितर बरेचशे लोक पॉझिटिव्ह केसीस असतात, पण त्यांची अशी हालत आसता की तांकां हे घरातले सगळीच जर मंडळी पॉझिटिव्ह जाली जाल्यार तांकां सामान एखादें हाडपाक वयतलो किंवा मेडिसीन घेतलो जाल्यार हें घेवपाक वचपाक अडचणीचो विशय जाता। आनी अशा वेळार भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी तांकां मदत करपाक जाय। बरीचशी अडचण आज जी आसा ती बेडी मेळपाक अडचण आसा, बऱ्याच जाणांक कॉर्डिनेट करपाक अडचण जाता। ताका लागून सरकारानूय काही नंबर त्यांचे हे डिक्लेअर केल्ले आसात वेगवेगळ्या हॉस्पिटला भितर, त्यांचे कडेन कॉर्डिनेट करून, सरकारा कडेन कॉर्डिनेट करून तांकां ती उपलब्ध करून दिवपाचें काम आसत। बरेचशे आतां आमी पळयतात की रक्ताची अत्यंत आवश्यकता आसा आनी ताका लागून आमी सगळ्या आमच्या हांकां अपील केल्लें आसा की त्या भागा भितर जमता आसत जाल्यार ब्लड डोनेशनचे कॅम्प करात आनी ते गोवा मेडिकल कॉलेजीक जे ब्लड अपुरे आसा तें तुमी दिवपाचें काम करपाक जाय। प्लस आमी प्लाझ्मा डोनेशन जे आसा, प्लाझ्मा डोनेशन कॅम्प घेवपाक मेळना, पण प्लाझ्मा डोनरांचे जर आमी लिस्ट तयार केलें आनी तें जर गोवा मेडिकल कॉलेजाक जर आमी दिलें जाल्यार ते स्वता तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करतात, तांकां गाडी धाडून तांकां आफोवन घेतात, प्लाझ्मा डोनेट करतकच त्या मनशाक परत व्हरून घरा पावयतात। अशा तरेची ही जी व्यवस्था आसा ही व्यवस्था त्या ह्या माध्यमांतल्यान करपाक जाय अशें आमी तांकां सांगिल्लें आसा।
बरेचशे भितर आमी पळयतात की जाणटी मनशां घरां आसात, पण तांकां भायल्यांक जर एखादी फॅमिली कोवीड जाली जाल्यार तांकां पयशे तांचे कडेन आसात, पण तांकां हाडून दिवपाक मदत करपी मनीस जाय. म्हणून आमी आमचे जे बुथाचे कार्यकर्ते आसात तांकां अपील करतात की तुमी तेंच्यांनी तांकां ती मदत करची, गरजूवंतांक मदत करची. फाल्यां कावंटिंग जे जातलें त्या जाग्याचेर प्रत्येकाक उमेद आसता जिखतकच, आणि त्यामुळे प्रत्येकान केवळ एक उमेदवार प्लस त्याच्या बरोबर 3 कार्यकर्ते ह्याच्या व्यतिरिक्त जास्त कोणाक व्हरू जायना. कावंटिंग हॉला भायर थंय सेलिब्रेशनूय करपाक जायना, रॅली आसची ना. आनी आमी सांगिल्लें आसा, आमी नॉर्मली निवडणुकीचो निकाल लागतकच सगळ्या जाणांक आमी पणजेन आपयतात, तांकां आमी सन्मान करतात, तांकां आमी हार घालतात, पण ह्या वेळार आमी हे सगळें कॅन्सल केल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आपणाल्या डान्साक लागून सदांच चर्चेन रावपी गोंयचो उपमुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार परत एकदा डान्साक लागून लायमलायटांत आयलो. निमित्त ताच्या पुतणेच्या लग्नाचें. बगतोय रिक्षावाला ह्या गिताच्या तालार बाबू ताच्या घरकान्नी बरोबर बरोच नाचला. हळदीच्या कार्यावळी वेळार बाबूची फुल्ल फॅमिली डान्स करतना दिसता. बाबू आनी कांय जाणांनी मास्क घाला, चडशांनी घालूंक ना. कोविडाच्या काळांत हें कितें काय म्हण चर्चा. व्हिडिओ व्हायरल. परिस्थिती कितें आसूं, शो मस्ट गो ऑन म्हूण बिंदास रावपी उपमुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार परत एकदा लायमलायटात. आपल्या डान्साक लागून बाबू सोशल मिडियाचेर बरोच फामाद. तातूंतच आतां बाबूच्या डान्साचो आनीक एक व्हिडिओ व्हायरल. पुतणेच्या हळदी वेळार बाबू आनी ताची फामील डान्स करतना दिसता. बाबू आनी कांय जाणांनी मास्क घाला, चडशांनी घालूंक ना. कोविडाच्या काळात सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क वापरपाचे नेम खुट्याळाक. व्हिडिओ व्हायरल. बाबूक विचारल्यार तो सांगता तो आनी घरकान डान्स करता. हळदीची कार्यावळ ताचे घरची, सगळी एसओपी पाळून कार्यावळ. अरे माझ्या भावाच्या चलेचे हळदची. ओके सर. हळदीचा कार्यक्रम कळलं तुका. तो आमची फॅमिली एन्जॉय करताली. ओके सर. पण मास्क घालून सोशल डिस्टन्सची सगळे एसओपी फॉलोअप करून आम्ही करताले एन्जॉय. आमची फॅमिलीच झाली ती. कळलं तुका. आणि भावाची हे तुगेले हळद काल झाली. हळदीचो कार्यक्रम तो. नाही सर, ना लोक खूप दिसताले म्हणतात आणि तुम्ही मास्क घातलेले असतात, बाकीचे मास्क घालूंक ना. ना ना सगळ्यां मास्क आमची फॅमिलीच नाही रे. बरोबर सर. तुम्ही लोकांना किती सांगू शकता सर? हांव आनी माझी मिसेस नाचताली मरे. हा सर. नाही लोकांना किती सांगू म्हणजे दितात, म्हणजे लोकांना किती सांगू शकता म्हणजे लग्न कार्याचे लोकांना म्हणटा ह्या महामारी सगळ्यांनी एसओपी फॉलोअप करपाचे आणि सोशल डिस्टन्स दवरपाचे, एन्जॉय करपाचे. जाता तिथे लग्न समारंभ थोडो लोक सांगपाचो. ही आमची सिर्फ फॅमिली असलेली आणि फॅमिली भितर आमचो कोणाचो डाऊट ना. माझे कोणाक सिम्पटम असलेला आम्ही करत असलेले प्रोग्राम. मुख्यमंत्र्यान नाईट कर्फ्यू जाहीर करताना काय निर्बंध घाल्ले. तातूंत लग्नाक 50 लोकूच आसचो म्हूण एक निर्बंध. जर हॉलान तेंच्यांनी लग्न ठरयलां 50 लोकांक घेवनूच लग्न करचें. पब्लिकाक आपयलां तेंच्यांनी पब्लीक इनवॉल्व जावचें न्ही. स्वताहून पब्लिकांनी बी अशा पद्दतीच्या ह्या पब्लीक लग्नाक जे आसा हे वयचें न्ही. कारण प्रत्येकाक आपल्या लग्नाक खूब मोठ्या प्रमाणात लोक येयले. बट आमी पळयलां की आमचे लोक मॅक्झिमम हे पॉझिटीव आतां पर्यंत जाल्ले आसा. ही आमची गॅदरिंग्स जी ज्या ज्या जाग्यार जाता, गोंयकारांची गॅदरिंग्स ज्या ज्या जाग्यार जाता. बऱ्याच जाणांचे म्हणणे पब्लीक तुमी ट्युरिस्टांक आतां पर्यंत अलाव करतले. बट आमकां चिंता आसा सगळी आमच्या ह्या लोकांची. जे गोंयान लोक रावता ते लग्नाच्या निमित्तान खूब लोक एकी कडेन येता, वेगवेगळे कडले लोक एकी कडेन येता. त्या खातीर खास करून म्हणजे फाटल्या लग्नाच्या सिजनाक किंवा शिमगो उत्सवाच्या सिजनाक हे खूब मोठ्या प्रमाणात शिमगो उत्सव, जात्रा आनी लग्नां ही खूब मोठ्या प्रमाणात जाली. आतांय परत आसा. त्या खातीर जे लग्ना खातीर परमिशन हे कंपल्सरी आसा. तांच्यांनी परमिशन घेवची. हॉलान लग्न केल्यार जाता विथ द रेस्ट्रिक्शन्स ऑफ द 50 पीपल ओन्ली. आपल्या घरच्यांच्या मदीं लग्न करचें. बाबू कितें सांगता आयकात. तांच्या लग्नाक खंय फक्त 100-150 लोक आसतलो. आमच्या फॅमिलीकच इन्व्हाइट केल्ले, आमचीच फॅमिली. आणि आज लग्न सुद्धा हा ते 150 लोकां भितर. ओके सर. आमच्या फॅमिलीचे लग्न, भावाचे चलयेचे लग्न मतदारसंघातल्या एकट्याक सुद्धा इन्व्हाइट करूना. कारण ह्या महामारी खातीर
बरोबर. खाली 100-150 लोकां भितर आम्ही हो कार्यक्रम केला ओके. आणि हळदीक आमचे 25 ते 30 लोक असलेले. सरकार एसओपी काढून निर्बंध घालतात, लोकांनी ते पाळचे म्हूण सरकार उलो मारता, हात जोडटात. मात सरकारांतलेच लोक ते पाळटात काय ना हो खरो प्रश्न. बाबू आजगांवकाराचो व्हायरल जाल्लो व्हिडिओ पळोवन मागीर बाबूक विचारता म्हूण भाजपा प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा. हांवें काय तें अजून काय पळोवना, त्यामुळे हांवें तेचेर भाश्य करप हें म्हाका बरोबर दिसना. हांवें काय अजून तो व्हिडिओय पळोवना आणि कारण हांव दिसभर आज बैठकीन आसा. तुम्ही सांगतले तुमच्या आमदारांक मातशे अशी वागणूक म्हणजे अशी मेसेज पास ऑन नाही, एक कशें आसा की हांवें स्वता पुरतें ज्या दीस आमी ठरयलें की सरकारान जे दीस ठरयलें की वेडिंग आसत बाकीच्या गोष्टीचेर सरकारान बंधन घातलें, त्यामुळे हांवें स्वता ठरयलें की 30 तारीख पर्यंत सरकाराचें जें आसा की 30 तारीख पर्यंत लग्नाक रिस्ट्रिक्शन आसात, बाकी गॅदरिंगाक रिस्ट्रिक्शन आसात. त्याका लागून हांव सुद्दां स्वता ठरलें. म्हाका 2-3 दीस भरपूर वेडिंगां आशिल्लीं, पण हांवें सगळ्यांक फोन केले कारण आमी स्वता पुरतें ठरोवं जाय. त्यामुळे हांव स्वता तरी ठरयलें की अप टू 30 तारीख पर्यंत खंयच्याच हातूंत पार्टिसिपेट जावप ना अशें हांवें ठरयलें आसा. तुम्ही त्यांच्याशी बोलून त्यांना कळवणार का अशा पद्धतीने? नाही, हांवें तर अजून व्हिडिओच पळोवना. हांवें तो व्हिडिओ पळयल्या नंतर हांव डेफिनेटली तांकां विचारतलो. फक्त म्हजे हांवें काय नकळो सांगतलो हांव तांकां. विचारलो इन द सेन्स हांव तांकां सांगतलो कितें एक्झॅक्ट म्हाकाय खबर ना त्या संदर्भात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशां, मुरगांव, मडगांव, सांगे आनी केपें नगरपालिका वेंचणुकेचो सकाळी निकाल. 8 सावन मतमेजणी सुरू जातली. आदेस म्हणल्यार निकाल. कोविडाच्या अरिश्टांत निकाला वेळार गर्दी जावची न्ही म्हूण सरकारान वेवस्था केल्या. मुरगांव, म्हापशां आनी मडगांव पालिका वेंचणूक बीजेपी आनी विरोधकां खातीर खूबच म्हत्वाची. तिनूय कडेन कितें निकाल लागता ताचेर सगळ्यांची नदर. केपें, सांगे वेंचणुकेंत बीजेपीक धपको बसतलो काय ना ताचेरूय नदर. We have given the advisory that there is a section 144 of CRPC which has placed some restrictions in entire North Goa. So we have reiterated that the candidates or the supporters or their party members are not to carry out any victory procession after the results are announced. Not inside the counting venue, not immediately outside the counting venue. Secondly, gathering of 5 or more people are not allowed as per the restrictions imposed by section 144 of CRPC. And these advisories have also been given in written to all the candidates along with the enclosed copy of the section 144 order. आमचे रिटर्निंग ऑफिसरान आयज आमचे पॅनलाचे कोण लिडर्स आहा पळय तांकां आपयले मिटिंगेक. 500 जाण रिप्रेझेंट केला ह्या मिटिंगेक. आनी इन शॉर्ट एक सिंगल पॉयंट म्हणजे फाल्यां रिजल्ट जावन सेलिब्रेशन या विक्ट्री रॅली काडची न्ही म्हणून ताणें आमकां इन्स्ट्रक्शन दिल्या. कोविड वेवस्थापनाचेर सरकार राजकारण करता. निर्णय घेतना विरोधकांक विस्वासांत घेना. दिल्ल्या सुचोवण्यांचो विचारूच करिना. कोविड टिका उत्सव दवरून श्रेय घेता म्हण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचो आरोप. नोकर भरतीची जायरात दिवन कांय जायना. कृती जाय म्हण कामत मागता. सरकार म्हादयचेर खरी म्हायती लोकांक दिना. दाखयलिपय करता म्हण आरोप. 3000 नोकरी दिवपा खातीर सरकारान जायरात दिल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जायरात दिवन काम जायना, प्रत्यक्ष कृती करपाक जाय. कांय वर्सां पयलीं भाजपा सरकारान जायरात दिवन मागीर सगळ्यो नोकर भरती बंद दवरली. हे गोंयचे लोक अजून विसरूंक ना. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या मार्फत गोंयांत नवे उद्योग येतले म्हणून सरकार सांगता. पूण दुसरे वटेन आज मेरेन सरकारान मान्यताय दिल्ले कितले उद्योग गोंयांत आयले आनी कितले गोंयकारांक रोजगार मेळ्ळे हाचेर जाप दिवपाक सरकार भिता. सरकार विरोधकांनी केल्ल्यो सुचोवण्यो मानून घेना पूण दोश मात आमकां दिता. गोंयचे मायनिंग उद्योग चालू करपाक सरकाराक अपयश आयना. सरकार नवे घोशणा करून दीस काडटा. पर्यटन वेवसाय बरे तरेन मुखार व्हरपा खातीर सरकारा कडेन आज धोरण ना. गोंयचो कलाकार आज बेकार आसा. गोंयचो तरणाटो आज नोकरी सोदता. सरकारान म्हादय कर्नाटकाक विकली हें आतां सिद्ध जालां. सरकार म्हादयचेर खरी म्हायती लोकांक दिना. दाखय लिपय करून सरकार फक्त दीस काडटा. सत्य हें लिपना. राजकीय स्वार्थाक लागून भाजप सरकारान म्हादयचो सौदो केलो हें सगळ्या गोंयकारांक कळ्ळां. पयर मुख्यमंत्र्यान सगळ्या आमदारांची एक ऑनलायन बसका घेवन कोविडाच्या एकंदर परिस्थितीचेर चर्चा केली. थंय हांवें कांय सुचोवण्यो केल्यो पूण मुख्यमंत्र्यान ताचेर कांयच भाश्य केलें ना आनी आज मेरेन तातली एकूय सुचोवणी चालीक लागली ना.
हांवें सांगिल्लें की गव्हर्नमेंट मस्ट कीप द पीपल ऑफ गोवा अपडेटेड ऑन फॅक्च्युअल फॅक्ट्स अँड फिगर्स रिगार्डिंग द हँडलिंग अँड मॅनेजमेंट ऑफ कोविड इन गोवा. The government must work out a plan on conducting examination on online mode, which will help in controlling spread of virus among the students. There needs to be control on influx of people in Goa. सरकार विरोधकांक कोविडाचेर राजकारण करू नाकात म्हणून सल्ले दिता, पूण कोविड टिका उत्सव आयोजित करून भाजपाचे कार्यकर्ते क्रेडिट घेवपाचो प्रयत्न करतात. कोविड वाशिनां दिवपाची माहिती विरोधी आमदारांक विश्वासात घेवन कित्याक दिनात? कोविड महामारी हाताळपाचे निर्णय करतना विरोधकांक कित्याक सांगनात? मुख्यमंत्र्यान आत्मपरीक्षण करपाची गरज आसा. शो मस्ट गो ऑन म्हणून घोषणा करून सरकाराचे मंत्री कोविडाची सगळी मार्गदर्शक तत्वां खुट्याळाक लावन गर्देत नाचतात. ताचो व्हिडिओ आज सगळ्या गोंयकारांनी पळयला. लोकांक सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण अशी सरकारी मंत्र्याची गत जाली. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. फिल्म शुटिंगा वेळार आडमेळी हाडू नाकात. ह्या वेवसायाचेरूय खुबश्यो फामिली अवलंबून आसात म्हण TTAG आनी ऑल गोवा फिल्म लायन इंडस्ट्रीन गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक उलो मारला. कोविडाच्या अरिश्टांत सगळेच वेवसाय उद्देग थंड पडल्यात. अशा वेळार चालू आशिल्ल्या कामातूय आडमेळी येत जाल्यार गोंयचें नांव पेड्ड्यार जातलें म्हण TTAG म्हणटा. सरकारान आडमेळी हाडटल्यांचेर खर कारवाय करची म्हण मागणी. And we Goans are supposed to be hospitable, and tourists come to Goa for our Atithi Devo Bhava nature. Now few miscreants cannot spoil this image of our Goa. So let's be very clear that things what has been happening, it is uncalled for and it should stop immediately. We welcome government has taken some few action they have just started taking yesterday. I think they should not stop here, and for once for all government should be firm on this stance, and we welcome what their government stand what they have taken, but it should not stop here. They should be firm on their action, because this menace is going for years together, and it is high time that we put full stop to this menace. It is high time that this transport industry is regulated by putting meters and using technology. Let customers select mode of transport they want. There cannot be, force on someone that you have to use particular type of vehicle only, or you have to use from particular area only. We are living in democracy, so it is bound to have a competition, and competition is here to stay. Let's be very clear on that part. The government should act, because if we don't act now, let's be very clear, once things starts opening up in next 15 days, 20 days or 1 month's time, we are going to have a lot of negative publicity, and the people coming to Goa will decrease drastically. And it will not affect only taxi drivers, but it will affect all the industry relying on tourism industry in Goa. And as you all are aware, 40% of the people in Goa directly, indirectly depend on tourism industry in Goa. Now all the line producers have been following the SOPs, and that's the reason why things were moving. Since August we started the shoots. There were no issues or anything. All of a sudden this issue has come, and it was very much surprising for us. Till now we never faced such type of issues during the shooting times. The second thing is we are in 2021, and we have to go for a tech push. Without embracing technology in the 21st century, I think we are just going to be left behind, and it's going to be a disastrous thing for Goa if we start bowing down to pressure tactics to ban technology, ban aggregators. On the other hand, our stand at TTAG has been to invite more aggregators, some of the bigger players into the state to compete with the present aggregator which is there in Goa just now. Now, due to this taxi strike, what has been happening is
we are getting difficulties in getting the taxis, where we have to request our friend to give their private cars to operate our shooting. Now one message I like to send it to our taxi brothers, taxi union brothers: just because you have stopped your business, you can't force somebody else to stop his business. So my only request is for all taxi drivers and unions is to understand that there are various players in this ecosystem who are playing. Do not take the law into your own hand. If there are any genuine grievances, I'm sure they can be solved. Even we called them for a meeting. We came out with a white paper where we asked them to list their issues. Their issue was that we just don't want any interference in our business. We will do what we want. That is not the way that you work. So I would like to conclude by saying, don't take the law into your own hands. Try and see that the industry grows, and I'm sure there will be enough business for all of us at good, decent prices. मुस्लिम समाजान नमाजा वेळार मशिदींत जमचें न्ही, जमावबंदी आदेश पाळचो म्हूण उपजिल्लोधिकारी कपिल फट्टेन मुस्लिम समुदायाची म्हापशां पुलीस स्टेशनांत बसका आपयिल्ली. कोविडाच्या अरिश्टांत केशी वाडूंक जायनात म्हूण सरकार सगळ्या पावंड्यार यत्न करता. धर्मीक संस्थांनी तेंको दिवचो म्हूण उलो. आम्ही अपील केल्या मुस्लिम समाजाक की जी सोशल गॅदरिंग ते करता त्यांच्या रिलिजियस एक्टिविटीजाक लागून ते तेंच्यांनी कप करचे बंद करचे. बिकॉज सेक्शन 144 इज व्हेरी क्लियर ऑन दीस एस्पेक्ट की रिलिजियस प्लेसीस वर्क करचे ना, ओन्ली द कस्टोडियन्स, आनी तेंची जी कितें विधी आसा ती तांकां करपाक अलाव करतले. बाकीचे गॅदरींग हे अलावड ना तांकां सांगलां. इनफॅक्ट वी हॅड अ सिरीज ऑफ मीटिंग वी आर स्पीकिंग टू ऑल द रिलिजियस heads so that it is more of a concerted effort. टेम्पल्स, चर्चीस आणि मास गॅदरिंग नाका. जाता तितले कस्टोडियन्स जे आहा न्ही तांच्यांनी प्रेयर्स वगैरे करपाचे. ताका लागून आमी कलेक्टरा कडेन मिटींग घेतली. तेंचे खातीर कितें सांगलां तुमकां? लिमीट अशें ना. जे कस्टोडियन्स आहा कमिटी मेंबर्स आनी कितें आहा तेंच्या भितरूच करता. साखळे हॉस्पिटलाकडच्या जंक्शना कडेन निमाणे ट्रॅफिक सिग्नल बसयले. सरकारान कलरकॉन कंपनी आनी PWDची मजत घेवन खूब वर्सां सावन पेंडींग आशिल्लें हें काम तडीक लायलां म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो. रिक्वेस्ट करायची सगळ्यांत बरें विजिलन्स हांगा आसचे, ट्रॅफिक रुल्स सगळ्यांनी पाळचे. आनी एक म्हटल्यार की ह्या जे ट्रॅफिक सिग्नलाची एक स्पेशलिटी आहा म्हणजे दिस इज अ हाय रिफ्रॅक्टर्स लायट्स जे बाकीचे कडेन ना इतले रिफ्लॅक्ट जाता. इवन नायट टायम सुंपयता बाकीच्या पेक्षा हांगा आसा. इन्वर्टर्स कॅपेसिटी लायट्स गेलेले 6 hours इन्वर्टर्स इनबिल्ड कॅपेसिटी भितर आसा. हॉस्पिटल जंक्शन गेली कितलीशीच वर्सां आमकां सिग्नलाची गरज आशिल्ली. आमी वेगवेगळे फावटी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान घालपाचो प्रयत्न केलो, बट वेगवेगळ्यो अडचणी प्रत्येक फावटी आयल्यो. केन्ना वायडनींग रोडाचे आयल्यो, केन्ना ते थंयसर गाडे आशिल्ले तेन्ना आयल्यो, आनी अशे वेगवेगळे ऑब्स्ट्रक्शन येत गेले. फाटल्या 9 वर्सांक इट इज पॉसिबल जालें ना. हांवें सहज आमचे कलरकॉन कंपनी तांच्या CSRच्या मार्फत हांवें बाब सर्वीस परब हांकां रिक्वेस्ट केली. तोय ह्या रस्त्यान डेली ट्रॅव्हल करपी, कारण तो खुद्द आमच्या कारापुरान रावता. त्या उपरांत तेणीय तितकोच इंट्रस्ट दाखयलो आनी आपल्या कंपनी कडल्यान आपण पुराय सिग्नल स्पॉन्सर्ड करता म्हटलें. आनी मायनर काम जे आमच्या PWD कडल्यान वायडनींग आनी हेजे दोनी करपाक जाय आशिल्ल्यो रस्त्याच्यो, PWD इज ऑल्सो तितकेच आमचे इनिशिएटिव्ह घेवन इंजिनियरी एग्री जाले. कोरगांव गावडेवाड्या वेल्या बायला शेतकारांक पेडणेचो मोगो फुडारी प्रवीण आल्लेकारान उदकाचो पंप दिलो. बांयचें उदक काडून कुळागर शिंपपाक ह्या शेतकारांक त्रास जातालो. शेतकारांक जाता तितली मजत करपाक आपूण सदांच मुखार आसा म्हूण आर्लेकार उलयलो. 10-12 बायलां शेतकारांक ह्या पंपाचो लाव जातलो. भयणां म्हाजी आयज सगळीं जाणां म्हाज्या ऑफिसान येयली आनी कोरगांव गावडेवाड्या, आनी तेंच्यांनी सांगलें कितें आमकां खूब प्रॉब्लम जाता. हेका बांय आसा पण तांकां पंप नासलेलो. पंप नासलो म्हणजे तांकां ते हातीन तांकां शिंपचें पडटालें. म्हणून चडशे अशी शिंपोवन तांकां रोंपे लावपाकूय त्रास जाताले. म्हणून मागीर म्हाका म्हणाले कितें आमकां एक पंप जाय.
पंप जाय म्हणून हांवें म्हटलें कितले जाणांक जाय ना म्हणाल ती 10 जाणांक दिया सर आमकां जाय. मागीर हांवें कितें केलें तांकां सांगलें खंय जाय तुमकां कितें कितें जाय तें म्हाका सांगा. मागीर हांवें ते 1-2 दिसांनीच हांवें ते पंप हाडलो आनी तांकां कितें जाय तें सगळें हाडून तांकां आतां हँड ओवर करता. आनी अशेंच कोणाक गरज आसा असले ती जाल्यार तेंच्यांनी अवश्य हांगासर म्हाज्या ऑफिसान येवन म्हाका सांगपाचें. हांव एनी टायम तांकां हेल्प करपाक रेडी आसतलो फुडें. आनी आयज तांकां दिलो पंप जाल्यार ती आतां फुडें भाजी ना मिरच्यो अशें ते लावन तेंचो धंदो हे तसोच चालू आसचो अशें म्हाजें हें आहा. बुलेटिन इतल्यान सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.